पर्रीकार दुयेत पडला तेन्ना सावन गोंय सरकाराचें काम सुशेगाद चल्लां. भाजपाचे निर्णय आतां दिल्लीच्यान जावंक लागल्यात. मात अदीमदीं उपरासपी प्रश्नांक भाजपाच्या कोर ग्रुपाक तोंड दिवचें पडटा. मंत्री रोहन खंवटेन आवाज केल्लो तेन्ना कोर ग्रुपाचे मुखेल वांगडी रोहना कडेन पावले. बाब विनय तेंडुलकर, बाब संजीव देसाई, बाब सदानंद तनावडे, बाब आमचो खोलकार बाब, all these things have had a meeting with me, and I think I have already conveyed what the issues are, which they have also agreed needs to be done. Action, I believe, has already been initiated with the Chief Secretary calling meeting and trying to initiate the files which have been there. One thing is very clear, we are not asking any illegal thing to happen, but administratively we are asking for things which Goa needs today. मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान मायनिंगाचेर उपाय काडपाक आनी मुख्यमंत्री पदाच्या जबाबदारी वयल्यान 15 डिसेंबर मेरेन डेडलायन दिल्या. ताकाय थंड करपाक भाजपाचो कोर ग्रूप दोनदा गेलो. मातसो थंड राव, दिल्लीच्यान कितें तरी निर्णय जातलो म्हूण ताका कोर ग्रुपान सांगलां. मात मोगोची भुमिका अशी: कोर ग्रूप मेळ्ळो तरी मोगोची डेडलायन तशीच. कोर ग्रुपाचेर विसंबून रावपाची मोगोची तयारी ना. दिल्ली सावन निर्णय येता तेन्ना खरें अशें मोगोचें मत. कोर्टान घाल्ली याचिकाय फाटीं घेवपाचें मोगोच्या मनान ना. 11 डिसेंबर उपरांत मोगोचो जातलो निर्णय. मोगोन सोपटे आनी सुभाषा आड घाल्ली याचिका आनी ट्राजनान मुख्यमंत्र्याचो हेल्थ स्टेटस मागपी घाल्ली याचिका सोमारा हायकोर्टान सुनावणे घेवपाक शकता. मुख्यमंत्री पर्रीकार दुयेंत जायत सावन गोंयच्या चडशा प्रश्नांचेर दिल्ली निर्णय जाता. भाजपाची केंद्रीय लिडरशीप 5 राज्याच्या वेंचणुकांनी बिजी उरिल्ल्यान 11 डिसेंबर मेरेन तरी गोंयच्या खंयच्याच प्रश्नाचेर विचार जावप शक्य ना. तो मेरेन गोंयच्या कोर ग्रुपाकूच बाबापुता करून विशय हाताळचे पडटले. व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर.